नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. 2-3 विशय आमी आज हाताळटात. एक अर्थव्यवस्थेचो, दुसरो कोळशाचो आणि कितल्योश्योच घडामोडी गोंयभर घडल्यात. व्हेरी इंटरेस्टिंग ज्यो आमच्यो रिपोर्टर तुमकां सांगतले. सगळ्यात पयलीं हांव अर्थव्यवस्थे कडेन वतां आणि गोंयांतले नामनेचे उद्देजक किरीटभाई मगनलाल आमचे बरोबर आहात. किरीटभाई, वेलकम. सगळ्यात पहिली गजाल 2 प्रश्न आहेत तुमचे खातीर. ते म्हळ्यार CIIन कांय रिपोर्ट दिल्यात, बाकीच्याय उद्देजीक संस्थांनी कांय रिपोर्ट दिल्यात सरकाराक. आज जेन्ना तुमी पळयतात सरकाराचो रिस्पॉन्स, कारण आमकां दिसतालें की कोविडाच्या उपरांत एक चड रिसेप्टिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येवपाक शकता म्हण येतो असो दिसता. फाटले आमचे एक फ्रेज आशिल्लो, आय विल रिपीट दॅट फ्रेज बट मॉडिफाय. आज आमकां खरेंच पळोवंक गेल्यार भिवपाची गरज आसा. भिवपाची गरज आसा. इट इज नॉट ओन्ली कोरोना बट चल्ला आतां सरकारान कितें घडलां, कशे तेंचे सगळे प्लॅन्स चालू आसा, हे सगळे जर आमी पळयल्यार इट इज समथींग दॅट वी हॅव टू वरी. आनी आमच्या असोसिएशनान सगळ्यांनी हेच पळयलां की सरकाराक जाय तशें ते करत आसता आनी जी इंडस्ट्री आसा, स्टेक होल्डर्स आसा, तांचे चड ओपिनियन घेना. ते खातीर आमी सगळ्यांनी टुरिजम मास्टर प्लॅन जो आसा ताचेर एक कंप्लीट ओपिनियन प्लॅन करून आतां सरकाराक दिवचो केला. बाकीचे जे आमी पळयतात चल्ला ते सरकार जर आमी तर म्हणटा की तेंच्यांनी एक पॉझिटिव्ह स्टेप घेवचो. तो पॉझिटिव्ह स्टेप आमचे कडेन आमचे बरोबर उलोवन तेंच्यांनी डिसायड करपाक जाय की कितें पॉझिटिव्ह आसा कितें ना म्हणून. बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ इंडस्ट्री, बेनिफीट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. म्हाका दिसता आयज आमी सारके स्ट्रेट रस्त्यार ना. एक मुद्दम किरीटभाई विचारचें दिसता आनीक ह्या कारणां खातीर, कारण मनशाची स्पेंडींग करपाची मानसिकता ही म्हाका दिसता तुमचे सारके सुपर मार्केटा कडच्यान सुरवात जाता. आनी आमी म्हणटाले सदांच की नोव्हेंबर डिसेंबर जसो आयलो की घडये आमकां ह्या बिहेवियरा भितर बदल दिसत म्हणून. म्हळ्यार जे हात फाटी काडटाले सगळे जाण, घडये मातसो हात सदळ करपाची एक मानसिकता तयार जायत काय कितें, ती जाल्ली आज दिसता तुमकां? पळोवंक गेल्यार आतां पळय लास्ट आतां 10 दिसान आमी जर पळयलां, मॅक्सिमम सेल आमचो जो जाला अक्रॉस स्टोर इज लिकर. आनी कोणें घेतला लिकर? गोंयकारांनी कमी घेतला पण टुरिस्टांनी घेतला. आमी जितके प्रोजेक्ट केल्ले ते आमचे प्रोजेक्शन सगळे भायर पडलां. तेव्हा ते ट्युरिस्ट जे आयल्या तेंच्यांनी कितें घेतलां, आमी प्लॅनिंग कितें केलां ते कंप्लीट आउट ऑफ सिंक जाल्लें आसा. पूण लोकली जर पळयल्यार तुमी आमकां दिसता की लोकांनी तेंची पर्स स्ट्रींग म्हणटा ते लूज केल्ली आसा. म्हणजे लोक घेता, लोक स्पेंड करता. पयलीं जे आशिल्ले दॅट ओन्ली द एसेन्शियल्स वर सपोज टू बी बॉट. आतां एसेन्शियल सोडून लोक मातशे वयर वतात. दे आर टेकिंग समथींग मच मोर दॅन द डेली रिक्वायर्ड. लास्ट किरीटभाई, बिफोर आय लेट यू गो, सरकाराक तुमचें सजेशन कितें ह्या घडयेक, आनी तो जो एक्टिवनेस जेन्ना तुमी दिसना म्हणटात तेन्ना वॉट नीड्स टू बी डन ऑन प्रायोरिटी? सी, फॉर द फर्स्ट टायम सगळे इंडस्ट्री ट्रेड असोसिएशन आसा ते बरोबर आयल्या, म्हणजे बसता सारखे आणि दे आर गिविंग सजेशन. सरकारान उबे रावन तेंच्यांनी हे सगळे जे इंडस्ट्री असोसिएशन आसा तांचे मान दिवपाक जाय तांकां. आनी तांचे कडेन उलोवन आमचे कडेन उलोवन डिस्कस करून मागीर डिसिजन घेवचे. हेच आमी म्हणटा, तुमी डिसिजन घेयात. इन्फ्रास्ट्रक्चर एज फार एज ग्रोथ इज डेव्हलपमेंट इज कन्सर्न, वी आर इन युअर फेवर, वी आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू. बट बिहाइंड द सीन्स जे तुम्ही कामां करता आणि पुश करता सगळे तुमचे जे आयडियाज जे आसा, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड. या किरीटभाई, थँक्स अ लॉट. म्हाका खबर आहा तुमी ट्रॅव्हल करताले, तरी आसतना यू वेटेड फॉर दीस ब्रॉडकास्ट आनी ही इनपुट्स दिली. म्हाका दिसता तुमची म्हारग आमी परत परत येतात, कारण तुमची इनपुट्स, इनसायट्स आनी तुमचो व्यवसाय असो आसा की जो सामान्य मनशाक चड लागता. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. माय प्लेजर, माय प्लेजर. थँक्यू. हांव नेक्स्ट वता. जो विशय आहा तो कोळशाचो. आज दक्षिण गोंया भितर पुलिसेन जी आंदोलनकर्त्याचेर FIR घाल्या ताका लागून भरपूर बोवाळ जालो. वॉट हॅपन्ड अँड वॉट इज द डिमांड ऑफ द एजिटेटर्स? रोयला फर्नांडीस इज जॉयनिंग अस. रोयला, टेल अस वॉट हॅपन्ड टुडे अँड वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पुलीस? गुड इवनिंग प्रमोद. आयज मडगांव पळय जाला
was really shocking. Yesterday, India celebrated their National Constitution Day. आणि जे मनीस संविधान सांबाळपा लागून द प्रिन्सिपल्स पळय आहा ते सांबाळपा लागून जे 2 तारखेर एक पीसफुल विजील करताले तेंचेर एफआयआर घातलो आणि आयज तांकां पुलीस स्टेशनार आपयल्ले. गोवन्स इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलिजन सगळे एकठांय जाल्ले टू सपोर्ट. We wouldn't call them even activists. They are active citizens who are protectors of Goa. You know, I would call protectors of Goa. Those were called today. And how can police act against people who are helping them protect the state? How can they do this? In fact, there were children, the youth who pleaded to the government. लोकां फुड्यान मागले आणि आमचे हे गोंय पळय आहा तें सांबाळपाक. Goa is known world over as a tourism destination, and you have seen how the entire economics has changed. Would we have more tourists coming to Goa if it is going to be a coal hub? गोंयांक नोक्यात्र म्हणटाय, नोक्यात्र उदेंतीचे. So will we have the same image? Can we project Goa as in the same way to the world? Goa being the holiday home of India, will people visit? Astale inga. Our request to the government today again would be, do not go ahead with the coal. We have done studies everywhere. Tomorrow will be the 59th village Goencho Ekot will be visiting to create awareness. And during this entire studies, we have also seen that the double tracking of the Southwestern Railways is only for the coal transport. But I would like to also point out that in the reports, it's actually mentioned tripling of tracks. Probably due to pressure they knew would come from the states, they have only started with the doubling. Why can't the government think of shifting from coal to a clean and a safer this trade? The Confederation of Indian Industry, CII, I cannot remember the date, but in our studies we found that they have suggested that the MPT port could be used for pharma trade. It's in Verna, and the entire goods goes via containers across India or to different parts to be shipped. But why can't we use this 2 billion trade which is available in Goa and take it to MPT and have that as a clean trade center? Definitely the state also will generate quite a lot of revenue from there. Pharma is one of the aspects. Besides, tourism can be developed still again. Rohila, but I want to ask you one thing. The Chief Minister is categorically saying again and again that government would not like to increase coal handling at MPT. Rather, he would prefer to reduce it. In spite of that, what concrete things do you expect from the government? Has the government done studies? Is it in a cabinet decision which he is talking, or as his own saying? Have they met at least? Has the cabinet met to decide this? Or is he taking, because we have seen one minister asking the CM to stop, but it's not happening. And can we believe that what he is talking about reducing the coal could happen? तो आपणाच्या मिनिस्टरचे आयकना जाल्यार तो आपण सांगता तेच इम्प्लिमेंट करतलो. Can we get an assurance? Why can't they meet and discuss about this? What do you want the government to do? You want something in black and white? You want something in writing? First thing is we want the FIRs which are lodged against the protectors of Goa to be dropped. The 6 FIRs which have been filed and what we were present today for the 2 of them. We want the FIRs to be dropped which are filed against the 15 villages of Dawarli. Tingai FIR kelle. And we demand that they need to scrape the 3 disastrous projects. It's not for the interest of Goa. It's for only the chronic capitalist. Ami Poela, the loans are being sanctioned. Australia is also crying. In fact, today in your media also you might have seen at the India-Australian match, there were people protesting.
So it's not just Goa who is protesting or India is protesting, even Australia is protesting. So if they are protesting there, meaning the supply is still there, and here we are ready to receive. So trying to pacify the Goans, saying that they are going to reduce, will not Yeah, serve. We need the cabinet to meet up and scrap all these projects. Royal, last question. Government is consistently trying to separate the coal handling issue from the infrastructure development. That we will reduce coal handling, allow the infrastructure to go ahead. How do you look at this argument? We are not against infrastructure, but at whose cost and for whom? Can the government justify? Because you yourself, meaning in your show only, we've been present, and they cannot give us proper studies which justify that national highways is required because people from Goa want to travel to Belgaum. Why would we require? There are 4 link roads which are leading to Belgaum or to Karnataka. So कित्याक जाय आमकां to expand करपा सोदते? For what? Just on one route everybody travels? No. So they don't have those figures which are, no, everybody doesn't prefer Solaghat or the other ghats and they only want to go via Moline. So they do not have any studies. Besides that, the link is very clear that it is because of coal only all this infrastructure, be it the nationalization of rivers, the highways, the Tamnar project also, all this is linked to the coal transportation for the Adanis in Karnataka, not for Yeah. Goa. And whose money? Yeah. कोणाचे पैसे? Thanks a lot, Royala. म्हाका दिसता जशें दीस वतात we'll keep on talking because this is one agitation that is turning out to be a real public agitation. Thanks a lot for joining with us. Thanks a lot, Royala. ल्हानसो ब्रेक घेता, रोखडोच परत येता, खंयच वचनाकात. We'll be back in a very, very short while. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार. गोंयभर किती घडामोडी चल्ल्यात त्यो पळोवया. हांव सगळ्यात पयलीं वता आमच्या सिनियर रिपोर्टर महेश गाडीमाऱ्या. महेश, लॉट मेनी अपडेट्स टुडे. किती घडलां सकाळी सावन? एंड आय थिंक यू हॅव सम मेजर अपडेट्स फॉर द पीपल. ओके, प्रमोद, आयज सीएमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्यांनी सांगला की 60th इयर ऑफ सेलिब्रेशन लिबरेशन डेचे आसतले वर्सभर. त्या टायमार कसले कसले प्रोग्राम आसतले, कितें एक कमिटी काडला तेंच्यांनी. त्या कमिटी भितर सगळे लिडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस एनजीओ एक प्रोग्राम करतले. प्रोग्राम बाकी स्टेटीन जातले आणि टुरिझम प्रोग्राम जातले आणि हातूंतल्यान कल्चर आनी टुरिझम गोंयचो प्रमोट करपाक येतलो. दुसरी गजाल तेंच्यांनी आयज सांगले की ती म्हणजे आमी तांकां म्हादयचेर विचारले. तांचो फाटल्या दिसांनी आमी पळयला की पयर एक तांकां कर्नाटकाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन मेळ्ळा, पाटील म्हणून, आणि ताणें भायर येवन मिडियाक सांगलें की ते म्हादयच्या विशयाचेर उलयला म्हणून. तेन्ना आमी सीएमाक विचारलें. सीएमान म्हटलें कितें की ताणें म्हादयचो विशय काडलो, पण आपूण तेन्नाच ताका सांगलें की म्हादय विशय हांगा काडपाचो न्ही म्हणून. तो कोर्टान आसता, तो कोर्टान कितें जातलें. कित्याक सीएमान एक सांगला की आयज ताणें या महेश, I'll come back to you. I'll come back to you in a while. म्हाका तुझे सिग्नल कंटिन्युअसली डिस्टर्ब जाता. I'll come back to you. हांव इमिजिएटली वता विक्रमा माराया आनी मागीर परत महेशा माराया. आय एम गेटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बन्स इन हिज सिग्नल. विक्रम, कित्या वास्कोची अपडेट? वॉट इज हॅपनिंग देर? म्हाका दिसता राजकीय बोवाळ आनीक स्कॅमांचोय बोवाळ पडला वास्को. सर, आयकूंक येता न्ही? सद्याक मोर्मुगांव, आमचे वास्को जे मोर्मुगांव तालुका हातून सर एक दोन मेजर मुद्दे म्हणजे एक म्हणटा ते आमचे सद्याक द फायट बिटवीन काँग्रेस आनी बीजेपी हेज म्हणजे ताका एक नवें हें वातावरण चालू जालां. एवरी डे वी आर हॅव्हिंग प्रेस कॉन्फरन्सीस. म्हणजे जे काँग्रेसचे वायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर आसात तांच्यांनी एक एलिगेशन केलां की पोर्टांतलो खंय तरी एक 2000 टनाचो कार्गो इलिगली युजींग फोक लिफ्ट आनी विदाउट ई ऑक्शनाचो मटेरियल
खंय तरी एमपीटींतल्यान एक बोटीन तांच्यांनी लोड करून आणि जे स्टिव्हिडोरिंग कंपनी आसा इज बिलॉंगिंग टू अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक अशें हांच्यांनी आरोप करून आयज एक पुलीस कंप्लेनूय केल्या. आणि दुसरे वटेन जे बीजेपीचे जे तांचे मंडळाचे मनीस आसा तांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की हे आरोप जे आसा हे बिलकुल बेजलेस आसा आनी इज मेंट ओन्ली फॉर पॉलिटिकल मायलेज आणि ताका लागून तांच्यांनी सांगलां की तांचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा ई ऑक्शनाचो केल्लो माल आणि हॅज बीन लिगली डन एज अ स्टिव्हिडोर. तांचें काम आसता की जो कार्गो आसता ताका खंय तरी बोटी ट्रान्सफर करपाचें काम एज अ स्टिव्हिडोर तांच्यांनी केल्लें आसा आणि हाका लागून ऑल दीस एलिगेशन्स आर बेसलेस आनी तांच्यांनी टायमींग दिला 3 दिसांचो संकल्प आमोणकराक की जरी ताणें आपलें माफीनामा मागिना ताजेर ते लिगल एक्शन घेवपाची तांच्यांनी तयारी केल्ली आसा. दुसरी गजाल म्हणटात ती हांगा मुर्मुगांव तालुक्यान जे आता इशू चलता म्हणटा तो डबल ट्रॅकिंग. आता आमी जे सगळे स्पीकर उलयताले आमी आयकल्ले म्हणजे लोकांचेर एफआयआर जाल्या, प्रोटेस्ट चालू आसा. काल सुमार आरोसीन एक बरो व्हडलो प्रोटेस्ट जालो म्हणजे पयर खंय तरी सामान रेल्वेचे हाडून दवरले आणि ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो आणि मोठो बोवाळ जातकर रेल्वेचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तांच्यांनी सामान हाडून दवरला म्हणटकर सगळे जे एनजीओ आसा मागीर जे सरपंचाचे कांसोली पंचायतीचे सरपंच तांचे मेंबर्स वेलसाव पंचायतीचे जायते लोक थंय जमा जाले. पुलिसांचो एक बरो मोठो हे फोर्स डिप्लॉय जाल्लो आणि मागीर जेन्ना लोकांनी बरो बोवाळ केलो ती कामां खंय तरी बंद जाली. पूण थंयसर एक दोन आमकां इशू दिसून आयले म्हणजे एक जरी ती बीजेपीचे आमदार कुट्टाळीचे आमदार अलिना सल्दाना आसा शी हॅज गॉन इन दी ओपन आनी ती म्हणटा की गव्हर्मेंटाक ही प्रोजेक्ट घेवपाची गरज कसली आसा म्हणजे वी आर नॉट अंडरस्टँडिंग. तांचें म्हणणें आसा की खंय तरी युनियन मिनिस्टर रेल्वेचो गोंयांत येवपा आशिल्लो, सीएमाक मेळपा आशिल्लो, डिस्कशन जावपा आशिल्लें एंड द प्रोजेक्ट वॉज सपोज टू बी स्क्रॅप. पूण तरी आसतना गव्हर्मेंट बॅकडोर एंट्री घेवन वाय इज इट सो डिटर्मिंड हो एक मोठो प्रश्न अशें तिणें सांगलें. पूण एट द सेम टायम थोड्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा की जी आमदार अलिना सल्दाना आसा ती बीजेपीचे आमदार आसा आनी ताका लागून तिणें रिजायन जावचें अशें थोड्या लोकांनी मागणी केल्या. आयज सर वास्को एअरपोर्टाचेर निलेश काब्राल आयिल्लो आनी ताजे कडेन एक आमी खुलाशान हे प्रोजेक्टाचे बद्दल उलयले. जेन्ना आमी निलेश काब्रालाक विचारलें की सद्याक डबल ट्रॅकिंगाचेर एक मोठो इशू आसा आनी खंय तरी तेजे कोळशाचे नांवान पोल्युशनाच्या नांवाचेर अख्खे गांवचे लोक एकठांय जाता. निलेश काब्राल हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर. तांच्यांनी सांगलां की आय एम विलिंग टू से इट इन दी ओपन की आय एम सपोर्टिंग ऑल दीस प्रोजेक्ट बिकॉज इंडिया इज अ डेव्हलपिंग नेशन, गोवा इज अ डेव्हलपिंग स्टेट. पूण तांचें म्हणणें आसा की खंय तरी हो कोल हाडून हे डबल ट्रॅकिंगाक लिंक करप हें चुकीचें आसा. तांचें म्हणणें आसा की ही इज विलिंग टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट बट ही इज अगेन्स्ट दी कोल. तांच्यांनी अश्युरन्स सांगलां की आय एम गोइंग टू गिव एन अश्युरन्स की हातून खंय तरी कोळशाचे दे विल नॉट अलाउ द कोल एक्टिविटी हँडलिंग एक्टिविटी टू एनहान्स. तांच्यांनी हेंय सांगलां की खंय तरी एक लोकां कडेन एक मिसएप्रोप्रिएशन म्हणजे एक मिसएप्रिहेन्शन आसा की कोळशाचे जे सागरमाला प्रोजेक्ट आसा सागरमाला 1, 2 आनी 3 हे रिपोर्टान भितर कितलेशेच मिलियन टन्स कोल हँडल करपाची अशें एक तांचे ड्राफ्ट रिपोर्ट केल्लो आसा म्हण तांचे जे लोक म्हणटा. तांच्यांनी सांगलां की हो जो रिपोर्ट आसा वॉज डन बाय अ कन्सल्टंट एंड इट इज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. तांचें म्हणणें आसा की हो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट केल्लो वॉज अ कन्सल्टंट रिपोर्ट प्रेझेंटेड टू द गव्हर्मेंट आणि जे गोंयचे स्टेट गव्हर्मेंट आसा दे विल इन्फॉर्म द स्टेट गव्हर्मेंट वॉट इज गुड वॉट इज बॅड. तांचें हेंय म्हणणें आसा की जायते लोक जे आसा सद्याक आपली घरां डॅमोलिश जातली जावं आपले प्रॉपर्टी डॅमेज जातली अशें जे लोक म्हणटात तांचें म्हणणें आसा की आपले कॉन्स्टिट्युशन सुद्दां जायते चेंजीस करूंक मेळटा. सपोज लोकांक कडेन जर डिस्कशन बरे भशेन करूंक मेळटा तांचें म्हणणें आसा की एज्युकेशन करून कांय फायदो ना. यू कम टू दी गव्हर्मेंट वी कॅन सीट एंड डिस्कस. जे वाठारान घरां वचपाची आहा त्या जाग्यार आमी सेव करूंक मेळटा जाल्यार तें पळोवंक मेळटा. आनी तांचें हेंय म्हणणें आसा की आयज जे लोक बोवाळ मारता की आपल्याचेर एफआयआर रजिस्टर जाली तांचें म्हणणें आसा की हाजे पयलीं आंदोलन जाल्लें तेन्ना निलेश काब्राल सांगता की आपल्यानूय लाठी चार्ज घेतले, आपल्याचेरूय केसूय आसा. आयज आपूण लॉ मिनिस्टर आसून सुद्दां आपल्याक ती केस्यो फाटल्यान घेवंक मेळना. सो लोकांनी यू शुड नॉट टेक लॉ इन देअर हँड्स. द मोमेंट यू टेक लॉ इन युअर हँड्स इट इज बट नॅचरल की तुजेर केसी जातल्यो आणि पीपल विल हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वन्सीस. थँक्स अ लॉट विक्रम. महेश इज बॅक विथ मी. हांव महेशा म्हऱ्या वता. महेश कंटिन्यू. आय थिंक मेजर अपडेट्स आसा तुजे कडेन. किती अपडेट्स आहात? प्रमोद सो मागीर आमी तांकां म्हादेचेर विचारलें तेन्ना सिटी रवी म्हणून तेंचो गोवा ऑब्जर्वर आसा तो आयिल्लो फाटल्या दिसांनी. तांकां आमी विचारलेलें की म्हादे बद्दल तुमचें म्हणणें कितें. कर्नाटका गव्हर्मेंट अशें करतात ते आयकना कोर्टाक. तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की कोर्ट कितें डिसायड करता ते दोनूय स्टेटींनी मानून घेवपाचें. पूण तांच्यांनी आनी एक स्टेटमेंट केलो की आमी जेन्ना म्हटलें की देर इज आमी जे व्हिडिओ फुटेज दाखयली आमी जो न्यूज केलो प्रुडंटान वचून प्रुडंटाचे रिपोर्टर ओमकार आनी जेन्ना तुकाराम कर्नाटकाक गेले बॉर्डरीचेर भितर गेले तांच्यांनी ते सगळे शूट केल्ले आणि दाखवून दिल्ले गोंयकारांक की बाबा वॉटर ऑलरेडी डायवर्टेड म्हणून म्हादे डायवर्ट केली
ही जेन्ना आमी तांकां सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें म्हटलें इट इज युअर फिलींग म्हणजे तुमचे कितें तरी फिलिंग्स आसतली म्हणटा तशें काय जावना. सो सीएमान आयज स्पेसिफीक सांगलें प्रेस कॉन्फरन्साक की तांच्यांनी ती न्यूज त्या दिसा मिटिंगेक सिटी रवीक दाखयली आनी सांगलें की बाबा हे पळय हे अशें उदक डायवर्ट ऑलरेडी म्हादयचें केलां म्हणून कर्नाटक गव्हर्मेंटान हाचेर कितें हेंका म्हणून आनी अशें तेणें सांगलें. आनी तेन्ना सिटी तेंच्यांनी अशें सांगलें की हाणें सीएमान सांगलें की ती न्यूज प्रुडंटाची दाखयली प्रुडंट बरें काम केल्लें त्या टायमार आनी तेन्ना खंय तो सिटी रवीन काय व्हडलीशी जाप दिली ना तांकां. दुसरी गजाल म्हणजे प्रमोद आयज आनी एक खबर अशी कळ्ळ्या की आज सीएम दिल्ली वचपाक भायर सरला आनी सीएमान एक म्हणजे मायनींग इश्यूज जो गोंयचो आसा तो फाटले आमी पळयता की एक वरस जालें रिव्यू पेटिशन घातला सुप्रीम कोर्टान मॅटर चालू आसा कांयच कळना कितें जावपाचें लिजा रिन्यू जातली काय ना कितें जावप. सो त्या खातीर आयज सीएम परतून मायनींग इश्यू घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आयज दिल्ली गेला. म्हणजे फाल्यां तांचे मिटिंग्स आसतले. सेकंड इश्यू आतां म्हादेचो इश्यू आसा आनी थर्ड इश्यू आहा म्हणजे कोल जे एजिटेशन जे गोंयांत चल्लां त्या विशयी ते एका मिनिस्टराक मेळटले रेल्वे मिनिस्टराक मेळटले तेंच्या वांगडा चर्चा बीन करतले आनी ते मागीर आयतारा गोंयांत येवपाचे आसा. तिसरी गजाल प्रमोद एक म्हणजे सध्या कोविडा खातीर स्कुलां बंद आसा पूण 10वी आनी 12वीचे क्लासीस स्टार्ट जाल्ले आसा तेंचे बोर्ड एग्जाम्स म्हणटात ती 12वीची बोर्ड एग्जाम एक वेळ 15 एप्रिलाक स्टार्ट जातली आनी एसएससी एग्जाम जी 10वीची एग्जाम आहा ती मे स्टार्ट जातली मेच्या फर्स्ट नाल्यार सेकंड विकाक जातली पूण दोनूय एग्जामी हे मे पयलीं काबार जावपाचे आसा. पूण अजून हांचे फायनल डिसिजन जालें ना कित्याक हांचे गोवा बोर्ड एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी हेडमास्टर असोसिएशन दोनूय आनी प्रिंसिपल असोसिएशन आसा तांच्या वांगडा तेंचे मिटींग जावपाचे आहा थंय हे डेट्स तांकां सांगपाक येतले. ऑलरेडी बोर्डान पेपर सेट करपाक स्टार्ट केल्लो आसा. थँक्स अ लॉट महेश. म्हाका दिसता लोकांक 3 गजाली आमी सांगतात. नंबर 1 की आज मुख्यमंत्र्यान स्वता सांगलें की जें इन्व्हेस्टिगेशन म्हादयचेर प्रुडंटान केल्लें आनी कशें करून उदक डायवर्ट केलां हें थंय वचून पुराव्या सयत दाखयिल्लें. ती न्यूज तांणी आपलो डेस्क इन्चार्ज सिटी रवीक दाखयली आनी तांच्या निदर्शनां काडून दिलें की बाबा पळय हें जालां. सो हाचे खातीर गोवा इज अग्रीव्ड. म्हाका दिसता ही गजाल सामकी म्हत्वाची. दुसरी मुख्यमंत्री आज दिल्ली वचपाक भायर सरला. 3 मेजर इश्यू आसात तांच्या अजेंडाचेर मायनींग कोल आनीक म्हादय आनीक लास्ट बट व्हेरी इम्पॉर्टंट जे 10वी आनी 12वीच्यो क्लासीस स्टार्ट जाल्यात त्यो बोर्डाच्यो परीक्षा 12वेच्यो 15 एप्रिलाक सावन जावपाक शकतात जाल्यार एसएससीच्यो मे म्हयन्याक जावपाक शकतात. अशे प्रकारे वेळापत्रक करपाचेर टायम टेबल करपाचें शेड्यूल करपाचें काम चल्लां. फायनल डिसिजन फुडल्या कांय दिसां भितर जावपाक शकता. हांव थंयच्यान वता साश्टीक. सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो कितें आसा साश्टीची अपडेट? म्हाका दिसता सकाळीं भरपूर बोवाळ जालो. एवरी डे यू आर कवरींग पिपल्स एजिटेशन. कितें आहा आयची वारें? येस आयज गोंयांत कोडसो नाका तांचे एज्युटेशन आसलें पुलीस स्टेशनाच्या भायल्यान रिगार्डींग तांचेर जे FIR घालतात ते फाटीं घेवचे म्हणून ऑलरेडी रोयला तेजेर उलयला बट आय वील नॉट कवर. सर वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट टुडे एट ESI हॉस्पिटल देर आर ओनली 33 पेशंट्स वेन द कॅपेसिटी इज 201. तशेंच सर म्हजो एक रिलेटीव एडमीट आसलो सो आय मॅनेज टू गेट इनसायड द ESI हॉस्पिटल एंड वॉज हॅपी विथ द फॅसिलिटीज देर. सर एवरी पेशंटाक सर हॉस्पिटल स्टाफ सारकें अटेन्शन दिता. जर ऑक्सिजन एक काबार जालो ऑक्सिजन सिलिंडर हाडून लायतात. डॉक्टर्स जावं सिस्टर्स न्हू पुराय अटेन्शन दिता सर. तशेंच टायम टू टायम जेवण येता आनी कोणूय पेशंटाचें कांयच कंप्लेन ना. आनी तशेंच सर हॉस्पिटल इज व्हेरी क्लीन. सर सारसेची जे अपडेट सांगचे म्हळ्यार सर मारगांवांत आयज सद्याक 108 केसी आहा. कुंकोळ्ळी 15 केसी, कांसावली 44, चिंचिणी 11, कुडतोरी 23, लोतोली 31 केसीस आनी नावेली सर 30 केसीस आसा. सर तशेंच आयज कुडतोरी हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रेड मारून सायल आनी भेंडी हे मोदेराचे खूब हे रेड करून सीज केला. सर ताची व्हॅल्यू जाता 6 lakhs. सावयो एनिवे काल जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मेजर रेड मारून जे 4 लाखाचे सुमार सायल जप्त केल्लें ताजे कडेन ही आयची रेड संबंदीत आसा काय कितें? सर अजून एक्झॅक्टली आमकां कळना बट हे अशें करून येयला की हे मोद्या तेणी काट करून खंय तरी भितर स्टोर करून दवरलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें तरी हिंट मेळ्ळें आनी देन दे रेडेड एंड तेणी तें सीज केलें सर. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव फोण्या वता. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक म्हाका दिसता कांय वेळा पयलीं आमी एका एक्सिडेंटाची ब्रेकिंग चलयल्ली. सो वॉट इज द अपडेट?
प्रमोद, म्हाका दिसता एक्सिडेंटाचें प्रमाण खूब वाडलेलें आसा. फाटल्या आठवड्यांनी उसगांव दोगती कडेन फॅटल एक्सिडेंट जावन भुरगे हे जाल्ले, फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले. आनी तशेंच आयज जो एक्सिडेंट जाला तो वॅगनार कार आनी एक इनोवा हितूर एक्सिडेंट जाला. आनी वॅगनारान जी एक चली आसलेले तेका मातसो मार लागला आनी ड्रायव्हराक मातसो मार लागला. फक्त इनोवान ते प्रोटेक्शन आसलेल्या कारणान इनोवातले व्हडलेशें तांकां कांय जावना. तांकां जे मार लागले तांकां जीएमसीन ऑलरेडी शिफ्ट केल्ले आसा. कालची जी रेड म्हणली तुवें प्रमोद, आतां हेजी सायलाची, तातूंत तो एक मनशाक ताब्यान घेतलो, ताका कंडिशनल बेलाचेर रिलीज केल्लो आसा आनी तेजी चवकशी चालू आसा. ते म्हाका दिसता हे आयज जी रेड जाल्या तितून हे लिंक मेळटा काय ना तेजी चवकशी ते करता, तेजी फॉलोअप. येस. दुसरी गजाल, आयज कला मंदिरान आपली वेबसायट ओपन केल्या. तेजे द्वारे सगळे प्रोग्राम जे आनी एंट्रीज कितें आहा ते सगळे लोकांक ओपन जातले हेच्या फुडें पळोवपाक. आनी एक मेजर गजाल म्हणल्यार शांतादुर्गा कोवळे जे देवूळ आसा ते आज पासून टुरिस्टां लागून बंद केल्ले आसा कोविडाक लागून. सो थंय कोणाकूच फाल्यांच्यान एंट्री मेळची ना प्रमोद. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळय सारको सोंपला. बट ज्यो आमी सुरवाती सावन विशय केल्ले, अर्थवेवस्था, ताजे उपरांत कोळशाचो, मागीर मुख्यमंत्री आज दिल्ली गेल्यात, ह्यो आयच्यो मेजर घडामोडी ह्यो तुमच्या मुखार हाडल्यो. आमी आमचो प्रायम बुलेटिनाक ह्यो सगळ्यो खबरो सविस्तरपणान तुमचे म्हऱ्या हाडटले. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.